सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय। जात पात के बंधन को तो तोड़ो, भारत जोड़ो भारत जोड़ो, जात पात का बंधन तोड़ो, भारत जोड़ो भारत जोड़ो। पन्नास सापडली त्यात मेरेन वयाच्या 75व्या वर्सा सरदार वल्लभभाई पटेल हांचे देहावसान. बट रिमेंबर द कायंड ऑफ अ लेगसी जे आमकां सोडून गेलें. आमकां कितलें कितें करपाक जाय हाच्याय बद्दल विचार करा. कित्याक एक लक्षात दवरा, अजूनय अशी क्षेत्रां आसा म्हणजे रिसेंट वन आमकां खबर आसा नवीन युनियन टेरिटरीज आमच्यो फॉर्म जाल्यो. वाय दोज युनियन टेरिटरीज आर बीन फॉर्म आमकां कळपाक जाय. कित्या खातीर आयज आमी पळयता लद्दाख सारको क्षेत्र आसतले, जम्मू काश्मीर आसतले. आतां आमी लद्दाख एक वेगळी युनियन टेरिटरी असो दॅट वॉज अगेन्स्ट फॉर अ डिफेन्स रिजन. आमकां पळोवपाक जाय आमच्यो नॉर्थ इस्टर्न स्टेट्स ज्यो आसा पळय ते सेफगार्ड करपा खातीर कितें वेगवेगळे प्रयत्न चलता. आनी त्याच बरोबर बिकॉज वी आर ऑल सरावंडेड बाय सी एंड हेन्स आर डिफेन्स हॅज टू बी वेरी वेरी गुड. You know what is the rate at which, what is the percentage at which the IPS, not IPS, the Army, Navy and that of Air Force officers are selected? What is the rate of selection? 0.03%. 0.03%. So what kind of excellence is required if you are appearing for that particular exam? That is a mark which tells you you have to be that strong in order to enter into our defense. आज जेन्ना राष्ट्रीय एकता दिवसाच्या निमित्तान आमी मेळटा, हांव दोन गोष्टी बद्दल तुमकां सांगपाक सोदतां. एक, हाऊ वी कॅन बी अ पार्ट ऑफ आवर डिफेन्स which normally the amount of the percentage of the number of students who appear for this exam from Goa is comparatively less. We are less aware, might be less informed, or it could be that we are not that interested. म्हणून मोस्टली लास्ट टायम जो एक प्रोग्राम सुद्धा जाल्लो पळय न्ही, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन सिंदूर, हेतर मुद्दमून एक कॅप्टन आयिल्ले आनी ताणें फूल इन्फॉर्मेशन दिल्ली एज टू हाव वी कॅन बी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ डिफेन्स. वॉट आर द वेरियस एग्जाम्स दॅट वी कॅन अपियर. अँड देर इज अ स्पेशल थिंग दॅट इज, एक लक्षात दवरा, वी नीड नॉट बी, बिकॉज देर आर सर्टन फिजिकल क्रायटेरियाज विच विल बी इन्वॉल्व, बट वी कॅन गिव आवर सर्विस थ्रू, बिकॉज आय सी सम ऑफ द नर्सिंग स्टुडंट ऑल्सो, रायट. So we can be a part of that as being a nurses in AFMC. आमकां एक लक्षात दवरपाक जाय. दुसरें म्हणजे जें आसा पळय न्ही तें आमी वी कॅन हॅव अ स्टडी एंट्री इनटू डिफेन्स. स्टडी एंट्री इनटू डिफेन्स आसा हे खूब अभ्यास करपाची तुमी गरज आसा. बिकॉज एज एन इंजिनियर ऑल्सो यू कॅन एंटर, एज अ सायंटिस्ट ऑल्सो यू कॅन एंटर इनटू DRDO. देर आर वेरियस अदर ऑपॉर्च्युनिटीज विच आर अवेलेबल. So this is most important thing. Everybody is aware about अग्निवीर. सगळ्यांक खबर आसा. वयाच्या 18 वर्साचेर तुमी वचूं शकता. सो ह्या अग्निवीराच्या बद्दल सुद्दां म्हायती घ्या. वुमन्स एंट्री इनटू डिफेन्स जो आसा पळय न्ही, वॉट आर द वेरियस ऑपॉर्च्युनिटीज विच आर अवेलेबल. लर्न अबाउट इट. इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टंट. आनी सेकंड पार्ट जो आसा पळय न्ही, दॅट इज म्हजो देश जर आनीक व्हडलो करपाक जाय, कित्याक आयज आमी स्वतंत्र आसा, पण आमकां अजुनूय एम्पावर जर करपाक जाय, इकनॉमिकली अजुनूय आमी एम्पावर जावपाक जाय, जाल्यार आमकां लक्षात दवरपाक वी हॅव टू गो फॉर स्वदेशी, जी आमी हालींच शपथ घेतलेली आसा. आमी जें आमच्या देशांत जाता पळय न्ही तें वापरून जो आसा पळय आमी कसो फुडार आमचो बरो करूंक शकता. इन दॅट केस वी ग्रो आवर इकॉनॉमी. आनी हो करपाचो प्रयत्न जो आसा आमी तुमी सगळीं जाणां मेळून करपाक जाय. And for that we need to be aware about what are the products that we are having. So ताच्या खातीर एक तुमचे कडेन सांगता, ह्या राष्ट्रीय एकता दिवसाचेर आमी याद करता आसतना सरदार वल्लभभाई पटेलाचेर आमकां एक लक्षात दवरपाक जाय, तांच्यांनी जसो देश एक व्हडलो तसोच आमचेर आतां कर्तव्य आसा की म्हजो देश आनीक व्हडलो कसो करपाचो, हो देश विश्वगुरू कसो करपाचो. Because we count ourselves with respect to population as 145 crore. I see it as 145 crore great human resource to serve the human kind. आणि हे म्हाका सगळ्यांक लक्षात दवरूनी